प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची कार्य आम्ही दर एका मतदारांक पावयलां। ते भायर आपल्या मतदारसंघातल्यो समस्या आपण यशस्वीपणान सोडयल्यात। बारीक सारीक समस्या अजूनय आसात, पण लोकांक सतावपी मुख्य समस्या सोडयल्ल्यानूच पर्येच्या लोकांनी इतल्या व्हडल्या प्रमाणात मतदान केल्ल्याचें पर्येची आमदार देविया राणे हिणें सांगलें। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। आणि कालूच लोकसभेचे मतदान गोंयांत जालें, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा। आणि ह्या मतदाना भितर सगळ्यात हायेस्ट वोटिंग ज्या मतदारसंघात जालें ते म्हणजे 70 मालातलो पर्ये मतदारसंघ। तुम्ही अपेक्षित धरिल्ले की इतले वोटिंग जातले आनी तुमच्या मतदारसंघात हायेस्ट आसतले गोंयांत म्हणून? पळयात, आमी केन्ना अशें म्हणजे अपेक्षा आमी इन द सेन्स आमी वता लोकां कडेन, मागता, विनंती करता लोकां कडेन की आमी जे आमची पार्टेन केलां, जे आमची मोदीजी सरकारान ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळान केलां ते आमी लोकां पर्यंत पावयतात। पण आनी आमकां एक आसता, एक आशा आसा की लोक आमचे शब्दाक मान दिवन आमी जेन्ना सांगता आमकां अशी आघाडी दिवपाक जाय, आमचे श्रीपाद भाऊक जे उत्तर गोव्याचे जे उमेदवार आसा तांकां तर अशी आघाडी दिवपाक जाय, जाल्यार गरज आसा की इतले लोकांनी भायर सरून मतदान करपाक जाय। आनी मतदान हें प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येकाची अशी हक्क। सो ताजे खातीर तुमी जशें मतदान करतात तशें त्या प्रमाणे तुका योग्य कॅन्डिडेट, योग्य एक पार्टी निवडून तुमी हाडटात। सो तुमचो तो एक जबाबदारी 5 वर्सांनी एकदां येता, ती प्रत्येकान ती फुलफील करपाक जाय, निभोवपाक जाय। सो हें आमी सांगिल्लें लोकांक पर्यंत, आनी लोकांनी जे आमचे जे कितें कार्य आसा, आमचे जे कितें काम आसा इतल्या वर्सांचें, साहेबान केलां, बाबान केलां, विश्वजितान केलां, आतां हांव करता। सो ताका म्हाका दिसता आमच्या शब्दाक मान दिवन लोक भायर सरले, पण इतली अपेक्षा नाशिल्ली की इतले लोक भायर सरतले म्हणून सांगिल्लें। आनी एक्चुअली एवरी बुथार अशें जालां की खंयचोच बूथ आसुना की विच इज लेस देन 80% म्हणटा तशें। सगळे मोस्ट ऑफ द बूथ्स आर ऑल अबाव 85%।